नमस्कार येवकार गोवा टुडे दत्तराज नायक सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स सीसीपी स नगरपालिका साखळेची पोटवेंचणूक पंचायतीची पोटवेंचणूक नावेली झेडपी खातीर 77 जाणांचे अर्ज फाटी 423 उमेदवार उबे गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड स्टेट ह्या व्याख्येत बसना बँक राज्य वा खंयच्याच अधिकारिणीचे व्याख्येतूय बसना हायकोर्टाचे 3 वांगड्यांचे खंडपीठान निकाल केप्यां उमेदवारी अर्ज भरपा वेल्यान वाद एका उमेदवाराक दुसऱ्यान उमेदवारी अर्ज भरतना आडायले पुलीस जिल्लोधिकारी पडले मदीं व्हिडिओ व्हायरल नुस्तेकारांच्या उदरगती खातीर गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लानांत फिशिंग वॉर्ड्साचो प्रस्ताव बांदकाम हाले नासतना दाखयल्या खारफुटी खाजन जमीन जनसुनावणेक 1000 भर सुचोवण्यो हरकती दाबोळे वास्को चौगांनी घर लुटले घरकाराक बांदून माल कॅश पयशांचेर मारलो हात चेकाचेर जबरदस्तीन सय पुलिसांनी तिगांक उखल्ले चवथ्याक सोदतात वार्का ओपन एअर हॉलात रानवटी जनावरां पक्षी बेकायदेशीर दवरपाचो प्रकार पांजऱ्यात सापडलो धवो गरुड मालबार जायंट शेकरो आनी 27 हेर पक्षी 5 जाणांक 14 मार्च मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी आनी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप लीग टॉपर पावले फायनलीत लॉर्ड्सार जुनात न्यूझीलंडा आड फायनल इंग्लंडाक 1 डाव 25 रन्सांनी मारले टेस्ट सिरीजेत 3-1 जैत आयज स नगरपालिका सीसीपीचो अर्ज फाटी घेवपाचो निमाणो दीस आशिल्लो जाल्यार 5 नगरपालिकांचो अर्ज भरपाचो निमाणो दीस सीसीपी स नगरपालिका साखळे नगरपालिकेची पोटवेंचणूक 22 पंचायतीची पोटवेंचणूक आनी नावेले झेडपी खातीर 77 जाणांनी अर्ज फाटी घेतल्यात जाल्यार 423 उमेदवार वेंचणूक लढयतले जाल्यार 5 नगरपालिकांक एकूण 518 अर्ज आयल्यात आज 11 विड्रॉ जाल्ले आसा आनी कोण म्हळ्यार वॉर्ड नंबर 1 वाज आंथोनी फ्रांसीस वॉर्ड नंबर 5 हेबले भारती पराग वॉर्ड नंबर 8 नायक सूरज अशोक वॉर्ड नंबर 13 नायक बबिता संदीप शिरोडकर उदय बाबाजी वॉर्ड नंबर 14 नागवेकर पराग रागेंद्र वॉर्ड नंबर 15 तोरसकर रीना अवधूत वॉर्ड नंबर 17 राउत देसाई पुंडलिक शंकर रिबॅलो जोसिया निकोलस वॉर्ड नंबर 28 गावनेकर नागेश शंभू वॉर्ड नंबर 30 मेंडोसा शेरो डोमिनिका टेरेसा टोटल 11 ओके आयज तांकां सिम्बॉल बा दिलेले आसा तेणी मिटींग आपयलेले तांकां आमी आफ्टर दॅट कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट लिस्ट रेडी केलें कॉन्टेस्टिंग रेडी करतकच हांवें 4:30 मिटींग आपयली ऑल कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट्स सगळे कॅन्डिडेट्स आयले आनी दे वर व्हेरी डिसंट देन जे कितले आमची इन्स्ट्रक्शन आसा मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आसा सगळे तांकां दिले सिम्बॉल्स तांकां दिले एक्सपेंडिचर जो करपाक जाय मेंटेन कसो करपाक जाय एक्सपेंडिचर बुकी दिलो एक्सपेंडिचर डेट्स व्हेरिफिकेशन आसा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व्हेरिफिकेशन करतले ते सुद्दां डेट्स तांकां दिल्ले आसा आनी डूज अँड डोंट्स ऑफ इन ब्रीफ हांवें तांकां सांगिल्लें आसा आनी इन रायटिंगान डॉक्युमेंट सुद्दां दिल्ले आसा इवन सिम्बॉल्स मेळटा तांकां सिम्बॉल तांकां दिल्ले आसा सो नाव दे कॅन स्टार्ट देयर कॅम्पेनिंग नो यस सो कॅम्पेनिंग विल एंड ऑन when it is 48 hours before the actual date of the poll, that is 18 तारखेक 5 मॉडेल मारगांव ह्या बॅनरा खाला 11 जाणांनी आमी आतां फॉर्मां भरिल्ले आसा 11 कॉन्स्टिट्युएन्सी मडगांव आसा जतिवंत जातले हाजे भितर दुबाव ना पण आमी ओपोजिशनाक आमचे ओपोजीट कोण रावता ताका आमी तितलेंच इम्पॉर्टन्स दिवपाची गरज आसा की आमी कोणाक वीक धरूं जायना आमी न्याय देवतेक अजूनही मानतात आणि न्याय देवतेक मानता आसतना
ऑफिशियली जो पॅनल आसा तो आमचो आमदार जो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन मंगळाराक जाहीर करतलो अशें ताणें सगळ्याक सांगिल्ले कडेन आसा की की जे म्हागेले वॉर्ड आशिल्ले ते वुमन्स आमगे रिजर्व केले सो ताका लागून हांवें मागे मिसिसाक बसयल्या वॉर्ड नंबर 20चेर पण लोकल आमकां कॉन्फिडन्सान जावन लोकांगे सगळे वेल विशरागे सपोर्ट घेवन आनी तेंच्यांनी सांगलें कोणागे सपोर्ट घेयनासतना तूं इंडिपेंडंट बस आनी इंडिपेंडंट आमी फूल सपोर्ट आसतले म्हणून तेका सांगतकीर मागीर आमी मुखार सरले. ह्या 5 वॉर्डांतल्यान आमचे कॅन्डिडेट्सान नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनीक जे शॅडो कावन्सिल एक्टिविटीज जे घेताले इन द इंट्रस्ट ऑफ द सिटी आमी कितलेशे एक्टिविटीज घेतल्या कितलेशे आमी स्कॅम्स एक्सपोज केल्ले आहात भायर साकून आनी जेन्ना आमी भायर साकून इतले एक्टिविटीज घेवपाक शकल्या इन द इंट्रस्ट ऑफ द टॅक्स पेयर जाल्यार आमकां दिसला की आमचे कॅन्डिडेट्स भितर वचून तेच भाशेन लोकां खातीर झगडपाक आमी For Thange Municipal Council election, for total 10 wards, we have received 46 nominations. Out of these 10 wards, 1 is reserved for ST, 2 for women, 1 for OBC, and 1 woman OBC. And this scrutiny will happen on Monday, that is on 8th March, from 10 AM onwards. वॉर्ड नंबर 10 हांव कंटेस्ट करता इंडिपेंडंट रावला आनी आमच्या ह्या वॉर्डान खुबश्यो अश्यो समस्या आसा ज्यो सॉल्व करपाच्यो आसा म्हणजे रोड्स आनी ड्रेनेज ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसा आनी हांव म्हाज्या परीन फूल ट्राय करतलें म्हाज्या कडेन जें जाता तितलें काम हांव लोकां खातीर सेवा करपाक हांव रेडी आसा फक्त आमचे लोक सगळे बरे आसा तांकां सगळें खबर आसा सो एक युथाक म्हणून एक चान्स दिवचो तेंच्यांनी कित्याक हांव इंडिपेंडंटली आनी फर्स्ट टायम हातून भितर सरला सो आनी हांव एडवोकेट बाय प्रोफेशन सो म्हाज्या कडेन म्हाज्या परीन जितलें जाता तितलें हांव काम करतलें आनी बऱ्या परीन लोकांनी म्हाका साथ दिवचो हेंच तुमच्या कडेन मागता. म्हाका दिसना तांकां गोंय व्हडलोसो फायदो जातलो पूण आय थिंक आमी सत्तान सद्याक आमी वयर सेंटराक आहात स्टेटीन आहात आनी आय थिंक म्हापसान पासून इजिली आय थिंक म्हाका दिसता 15-16 तरी आमचे मिनिमम कावन्सिलर निवडून येतले फुडली कावन्सिल आमचीच जातली म्हापशाची. So the BJP panel had told you to contest from this ward. नो आय वॉन्ट माझे वॉर्ड SC जाले सो दे कन्सिडर जनरल वॉर्ड ओन्ली. तुमचो इंट्रस्ट असलो वॉर्ड नंबर 10 कॉन्टेस्ट करपाचो न्हू आशिल्लो पूण कांय कारणाक लागून ह्या वॉर्डारूय मजा आसा अलकापतान एंड डिस्ट्रिक्ट सायड एंड ओल्ड म्हापसा क्लिनीक ते पयलीं म्हाजेच आशिल्ले वॉर्ड. हे फावटी तुमचो हे फावट वॉर्ड नंबर 1 OBC जाल्ल्या कारणान म्हाका ते वॉर्ड नंबर 1 रावंक मेळोंक ना तशेंच वॉर्ड नंबर 2 लेडीज जनरल जालो आनी हांवें म्हाज्या मिसेसीक उबें केला आनी 1 म्हाजो वांगडी रामा कशालकर ताका उबो केल्लो आसा. केप्यां शेनवारा घडले तें अजापूच रमेश नायक म्हणटा तो उमेदवारी अर्ज भरपाक गेल्लो थंय खंय ताका कांय BJP कार्यकर्त्यांनी आडायलो फॉर्म भरूंक दिना म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑफिसा भायर बोवाळ निमाणे पुलीस आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान लक्ष घालें आनी ताका अर्ज भरपाक दिलो. रमेशान अर्ज भरूंक नाशिल्लो जाल्यार खंय दुसरो उमेदवार बिनविरोध जिखपाचो. केपेच्या ह्या प्रकाराचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. म्हाका 5 मिनिट उलोवपा जाय म्हण सांगू तुमकां हांव उलयता तेचे 5 मिनिटां ना 5 मिनिट म्हाका उलोवपा जाय तेचे कडेन हांव उलयता तेचे कडेन 5 मिनिटां अरे एक वचो मरे 5 मिनिटां अरे ओय पुलीस कोणा रावला ओय बाबा हांव म्हाका 5 मिनिट कोणा रावला अरे 5 मिनिट म्हाका उलोवपा जाय तेचे कडेन फक्त 5 मिनिट अरे बाबा अरे बाबा फॉर्म प्रॉब्लेम जातो फॉर्म बोल दिया मरे माई वाट काढे मरे फॉर्म बोल दिया मरे फॉर्म दिया मरे फॉर्म जायना बरे अरे 5 मिनिट उलोवपा जाय म्हणजे 5 मिनिट उलोवपा जाय तुम्ही अटेस्ट करा जाल्यार हांव ओके नुस्तेकारांचे उदरगती खातीर गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लानांत फिशिंग वॉर्ड्साचो प्रस्ताव आसा.
कसल्याच बांदकामाक हाले नासतना ड्राफ्ट प्लानांत खारफुटीची झाडां आनी खाजन जमीन वाडिल्ली दाखयल्यात. MPT आनी बाकीचे पोर्टांचेर भविष्यांत जावपी कोळसो हाताळणीचेरूय ड्राफ्ट प्लाना वरवीं निर्बंध घाल्यात. आयतारा मडगांव आनी पणजे जावपी जनसुनावणे खातीर GCZMA कडेन 1000 भर सुचोवण्यो आनी हरकती पावल्यात. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लानाचेर आयतारा मडगांव रवींद्र भवन आनी पणजे कला अकादमीत जनसुनावणी. CZMA कडेन 1000 भर सुचोवण्यो आनी हरकती पावल्यात. मजगती प्रस्तावित बेतूल पोर्ट MPT पोर्टावेलो चॅनल खणप आनी आउटर रेंजीत आयर्न कोल टर्मिनल एकवेळ नाका म्हूण MPTन केंद्राक कळयला. MPTर सद्याचे कॅपॅसिटीन कोळसो हाताळपाक कितें बंधनां आसची ते राज्य सरकारान कळयला. खाजण जमीन आनी खारफुटी आशिल्ले सुवातेवेलो बफर झोन काडलो. ताका लागून थंय आदींच आशिल्ल्या घरांक आनी बांदकामांक धोको ना. CRZ वाठारांत कसलोय प्रकल्प हाडचो जाल्यार पयलीं राज्याची परवानगी घेवची पडटली. मरिना सारखे प्रकल्प सरळ राज्यांत येवंक शकचे ना. पोर्ट लिमिटांत आशिल्ली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी MPT वा खंयचोय पोर्ट आपल्या ताब्यांत घेवंक शकना. नुस्तेमारी खातें आनी नुस्तेकारांनी केल्ले सुचोवणे प्रमाण नुस्तेमारी आनी नुस्तें पोसपाचो वाठार फिशिंग वॉर्ड्स डिमार्केट केला. बायोडायवर्सिटी अँड मॅनेजमेंट कमिटीक बरोबर घेवन WRDन खाजन बांद गेट्सांची नोंद केला. खंयच्याय बांदकामाक हात लावपाचो CZMP प्लान करपा फाटल्यान हेत ना. हो ड्राफ्ट प्लान कायदेशीर वा बेकायदेशीर बांदकामां पळोवपाक म्हूण केल्लो ना. नुस्तेकारांचे हित सांबाळटना पयलेच फावट राज्यान फिशिंग वॉर्ड सुचयला. कांय नेम अटी पाळून CRZ वाठारांत 100 ते 200 मिटरा भितर पयलींचें बांदकाम मोडून नवीन बांदूंक वा थंय नवें बांदकाम करूंक मेळटलें. NOC पंचायती कडच्यान मेळटली. पयलेच फावट सरकारान खंयच्या गांवांनी नुस्तेमारी जाता ताचो डाटा एकठांय केला. राज्यांत 37 स्क्वेअर किलोमीटर वाठारांत नुस्तेमारी जाता. हो वाठार फिशिंग वॉर्ड करपाचो प्रस्ताव प्लानांत आसा. आदले CZMP ड्राफ्ट प्लानांत 20 स्क्वेअर किलोमीटर खारफुटीची झाडां आशिल्ली. आतां प्रस्तावित ड्राफ्ट प्लानांत ती दोबरात म्हणल्यार 41 स्क्वेअर किलोमीटर आसा. ड्राफ्ट प्लानांत खाजण जमीन आदी 45 स्क्वेअर किलोमीटर मायज दाखयल्ली. आतां ती 3 पटीन मायज दाखयल्या म्हणल्यार 135 स्क्वेअर किलोमिटरा परस मायज आसा. आयतारचे जनसुनावणे उपरांत फिजिकल प्रेझेंटेशना खातीर 5-6 दीस आनीक दिल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. दाबोळे वास्को चौगांनी घर लुटलें. घरांत आशिल्ल्यांक बांदून 1,20,000चो म्हाल आनी कॅश पयशांचेर हात मारून फुजयो मारल्यो. घरांत कॅश नाशिल्ल्यान चोरांनी घर मालका कडच्यान चेक घेतलो. ताचेर जबरदस्तीन सय करून घेतली. पुलिसांक प्रकार कळटकीच बेगोबेग पावलां उखलून तिगा दुबाविंतांक उखल्ले. चवथ्याक सोदतात. वारकां एका ओपन एअर हॉलांत रानवटी जनावरां आनी पक्ष्यांक बेकायदेशीर पांजऱ्यांत दवरपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. दक्षिण गोंय रानां विभागान रेड मारली तेन्ना वेगवेगळ्या पांजऱ्यांत एक धवो गरुड, एक मालबार जायंट शेकरो, एक ब्लॅक कायट बर्ड, 7 प्लम हेडेड पॅराकीट, एक वर्नल पॅरट, 12 ब्लॅक हेडेड म्युनिया, 6 रोज रिंगड पॅराकीट सापडले. ओपन एअर हॉलाचे स्टाफांतले 5 जाणांक धरला. तांकां 14 मार्च मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. पक्षी आनी जनावरांक रानाक सोडले. आतां कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया. कोलवाळे जेलींतल्यान काल सांजे 2 अंडर ट्रायर फरार जाल्यात म्हूण बोवाळ जाल्लो. सांजे 4 तांकां लोकपांतल्यान भायर काडिल्ले. मातशे वाऱ्याक परत लोकपांत घालपा वेळार 2 जाण मेळना जाले. उपेंद्र नायक आनी हुसेन कौंड एकलो खुनाचे केशीत जाल्यार दुसरो रेप केसीत जेलीत आसा. म्हापशे पुलिसांत अंडर ट्रायल फरार म्हूण कागाळूय जाली. तांकां सगळ्यांक सोदले. निमाणे ते जेलीच्या टेर्रसार सापडले. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड स्टेट ह्या व्याख्येत बसना. घटनेचे कलम 12 खाला ही बँक राज्य वा खंयच्याच अधिकारिणीचे व्याख्येतूय बसना म्हूण हायकोर्टाचे 3 वांगड्यांचे खंडपिठान निकाल दिलो.
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँक वा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ह्यो सरकाराचे खंयचेच प्राधिकरणात बसना म्हूण स्पश्ट. मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक, डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव्ह बँक, स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक आणि अशी नांवां आशिल्ले बाकीचे कांय बँकांविशीं देशांतले वेगवेगळ्या खंडपीठांचे वेगवेगळे निवाडे आसात. गोंयांतूय गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक लिमिटेड बँकेच्या नांवा वयल्यान मातसो गोंधळ जाला. ताचेर हायकोर्टाचे 3 वांगड्यांचे खंडपीठान हे बँकेच्या नांवांत जरी स्टेट बरयल्ले आसात तरी ही बँक स्टेट हे व्याख्येत बसना. सरकारी वा संबंधीत प्राधिकरणा कडेन तिचो संबंध ना म्हूण स्पश्ट केला. ही बँक भौशीक मळार सरकारी अधिकाऱ्यांनी जे पद्दतीन पब्लीक मिटींग घेवंक शकतात तशें करूंक शकना म्हणूनय स्पश्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दिलीप बिल्डकॉनाचे जुवारी पुलाचे काम नेटान चालू आसा. शेनवारा तांच्यांनी पुलाचो दुसरो सेगमेंट उखल्लो. पुलाचे काम कशें चल्लां ताची लागच्यान पळोवया कांय खिणचित्रां. Today we are lifting second segment, which is 120 ton, and it is second in last 1 week. After every 4th day we will complete these segments. Total 53 segments we are lifting, and in June we try to finish the RHS side of lane. The second stage segments. The first setup on the stay cable, first set is completed, and the second section, which is getting lifted today, we will be lifting this steel segment, which will be balanced to the on the other side of the deck. And today this lifting by the stand jacks. यश शूटिंग अकादमीन गोंयकारांक शूटिंग खेळांत फुडार घडोवपाची संद दिल्या म्हूण मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे उलयलो. अकादमीचो नवो शूटिंग हब सुरू. तयार जावनूय 3 वर्सां बंद आशिल्लो ओल्ड गोवाचो म्युझियम ऑफ ख्रिश्चन आर्ट लोकां खातीर उक्तो जाला. दर्यावेळांचेर ट्युरिस्टांक लुटपी दोगांक पेडण्यां पुलिसांनी उखल्ले. गोंयभरच्यो एक खबरो. डेव्हलपमेंट जाता जाता ज्या मांद्रेन ताची सुरवात जाल्ली त्याच मांद्रेन हेजी व्हडली यश शूटिंग अकॅडमी जाल्ली आसा. आनी आमचो गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन बीइंग अ चेअरमॅन ऑफ दीस GTDC हांव तुमकां उमेदीन सांगूंक दिसता की जे गोश्टी आमकां सेंट्रलाच्यो मेळटात आनी प्रामुख्यान शूटिंग अकॅडमी खातीर मेळटात ताचें सिलेक्शनय जाल्ल्या. खरेंच येदे व्हडली जागा पयलीं दिसनासली डेव्हलप केली, बऱ्या गोष्टी खातीर केली, बरें दिसलें, बरी गोष्ट घडून हाडली. आमदार येनातन आय कॅन अश्योर यू वन थिंग, इट्स अ गुड थिंग, गुड फॉर माय यूथ, गुड फॉर माय पीपल ऑफ गोवा. आय एम नॉट कन्सिडरिंग ओनली ऑफ मांद्रे. ताच्या पयलीं स्पोर्ट्सान आमचे भुरगे फुडें येवपाक सोदिनासले आनी आमचे पालकूय जे आपल्या भुरग्याक फक्त इस्कॉलान बरे पैकी मार्क घेवन बरे ग्रॅज्युएट जावप, डबल ग्रॅज्युएट जावप ताच्या फाटल्यानूच रावताले. म्हणून आयज भारत देश हो स्पोर्ट्साच्या हितून फुडें वयता. Project was conceived way back in 2016-17. Arminio and the team, the earlier managing committee, worked upon an estimate which got sanctioned by the Ministry of Culture in Delhi. And that estimate was 5.4 crores of rupees for the entire refurbishment, the modernization of this program. And in time, this project also, costs have increased, and the
final project cost moved to about 7.4 crores rupees. With the roofing, it was the heights and the difficulty to operate at that heights was the condition of some of the principal trusses which had got eaten up with white ants, at the support points. We were working with a lot of new materials. So understanding these materials, working with these materials, finding ways to bring the materials into the country, were also difficult. The museum is open for all visitors from 10 a.m. to 5 p.m. daily. That is from Sunday to Sunday. So every day of the week we are open. And besides enjoying the museum experience, we also have a shop which has souvenirs for sale. So चौथ्या टेस्टीत इंग्लंडाक 1 डाव 25 रन्सांनी हारोवन भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपीचे फायनलीत पावली. इंग्लंडा आड 3-1 जैत जोडीत भारत वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप लीग टॉपर जालो. इंग्लंडात लॉर्ड्सार जुनात न्यूझीलंडा आड टेस्ट चॅम्पियनशिपी खातीर भारत खेळटलो. इंग्लंडा आडचे चौथ्या टेस्टीत सेंच्युरी ठोकपी ऋषभ पंत मॅन ऑफ द मॅच, ऑलराउंडर आर अश्विन मॅन ऑफ द सिरीज. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.